चवथ खोशयेचो उत्सव तसोच खर्चाचोय देखून मुख्यमंत्री गोंयकारां खातीर थाकाय दिवपी खबर घेवन आयला। DSS बाय आसूं गृह आधार, दूद येवजण्यो, शेतां बागायती खातेदाराची सबसिडी वा आदिवासी कल्याण निधी चवथी आदी रक्कम लोकांच्या हातात पडटली, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। बरेचशा सरकारी स्किमींचे पैसे 3 ते 6 म्हयने सावन कुपत पडिल्ले। चवथी आदी म्हटल्यार येता त्या सोमार मेरेन वेगवेगळ्या स्किमींचे वा सबसिडीचे पैसे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यार पावतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। 142 कोटींची रक्कम लावधारकांच्या अकाउंटार जमा जातली। 3,40,000 कुटुंबांक ताचो लाव जातलो। ऐकात। आज हांवें पुराय फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेलफेअर योजना राबोवपी आनी सबसिडी दिवपी सगळ्या म्हज्या डिपार्टमेंटाचो रिव्ह्यू घेतलो आनी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो रिव्ह्यू घेता आसतना वेलफेअर योजना चवथीच्या पयलीं सगळ्या लोकांक मेळच्यो म्हणून सगळ्यांक कार्यान्वित केले। सगळ्यात पयलीं आमी जवळपास सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी दिवपी DSSY स्कीम एप्रॉक्सिमेटली 1,30,000 आमच्या जाणटेल्या आवयक आनी बापायंक ही स्कीम पावयता। 2,000 रुपया पेन्शन तांच्या पर्यंत पावयता। ही स्कीम टायमार पावोवपा खातीरय हांवें ह्या वेळार सांगल्या। गृह आधार आमच्या भयणीक 1,500 रुपयांची योजना, फाटले 3 म्हयन्याची योजना ही हे फावटी एकदम दिवची हाज्या खातीरय बी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या। जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 1,35,000 भयणीक 3 म्हयन्याचे म्हणजे 4,500 रुपया ह्या फावटी वांगडाच मेळटले। हाज्या व्यतिरिक्त आमचे वेटरनरी डिपार्टमेंट म्हणजेच मिल्क इन्सेंटिव्स हेय तांकां हे फावटी पेंडींग आशिल्ले ते सगळ्यांक दिवपाक लायल्या आनी वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी योजना फाटल्या 6 म्हयने पर्यंत लोकांक मेळूंक नाशिल्ल्यो त्योय आमच्या दुधकार भावांक दिवपाक लायल्या। आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्यो मेळपी योजना तांच्यो सबसिडीज फाटल्या 6 म्हयन्यांक पेंडींग आशिल्ल्यो त्योय बी सोमार पर्यंत तांच्या अकाउंटाचेर पावोवपा खातीर सांगल्या। फिशरीज आनी येरादारी विभागांतल्या येवजणां बरोबर आदिवासी कल्याण येवजणांचोय तांणी नियाळ घेतलो। अटल आसरा, विविध स्किमी, स्कॉलरशिपींची म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली। सोमार मेरेन थकीत रक्कम लाभार्थ्यांच्या अकाउंटार वतली, तांणी सांगलें। ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या मार्फत मेळपी वेगवेगळ्यो स्कीम, स्कॉलरशिपी पासून त्यो ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो योजना ह्योय बी पेंडींग आशिल्ल्यो इवन दो अटल आसरा पर्यंतचे सगळे पयशे हे सोमार पर्यंत तांच्या अकाउंटाचेर पावोवपा खातीर सांगल्या। हाज्या व्यतिरिक्त फिशरीज डिपार्टमेंट आसतले, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यो काही योजना आसतल्यो, अश्यो वेगवेगळ्या खात्याच्यो योजना म्हणजे सबसिडीज आनी वेलफेअर स्किमी ह्यो जर सगळ्यो एकंदर हांवें हिशोब जर घेतलो आसत जाल्यार जवळपास 142 crores of rupees आमी सोमार पर्यंत सगळ्या लोकांच्या खात्यांचेर पावयता। म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता। जवळपास 3,40,000 फॅमिलींनी आमी ह्या योजनाच्या मार्फत पावयतले। गोवा 365 खातीर अमर चावरिया।